पैनांत आमी मतीन दवरूंक जायल्ल्यो दोन प्रमुख संगती केदळ आमी जोगती वाट धरनाव आमी खंडीत जावन निराशी जाता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजू एक पैनारी. जेजूचे मिसांव एक निरंतर पैन गलिलियांतावन जेरुसलेमा तेवची. हे आमी लुकाच्या वांजलांत वाचता. लुकान बरयल्ल्या धर्मदुतांच्या कृत्या पुस्तकान आनी एक पैन आसा जेरुसलेमातावन रोमा तेवची. पोरण्या सोल्ल्यांत इजिप्तातावन बसयल्ल्या गांवाक एक पैन आसा आनी ह्या पैनाची संपूर्णताय दाखोवंक लोक ताची दिश्ट एक पैनाक सरी करता आनी जेजूचें पैन गलिलियांतावन जेरुसलेमाक तो सांगता. पैनांत आमी मतीन दवरूंक जायल्ल्यो दोन प्रमुख संगती. खंयच्या एका जाग्याक आमी पैन करता आसतना जावंक पुरो हांगातावन बेंगलोर वा मैसूर आमी बसाची वा रेलाची टिकेट काडटा आनी आमचें पैन आरंभ करता आनी आमकां कळीत आसा आमी खंय वचूंक जाय म्हूण. मंगळूर तावन बेंगलोर वा मैसूर आमी पैनाक वेता आसतना जायते बरे बरे जागे आमकां दिसतात, पूण आमी जागे बरे आसात म्हूण खंयच्याय जाग्याक देंवून आमी वचना. आमकां कळीत आसा आमचें पैन खंय म्हणून. देखून आमी खंय तावन आमी प्रारंभ केला त्या शेवटाची त्या जाग्याची आमचें पैन आमी प्रारंभ करता. देखून पैना वेळार आमी खंयच्याय संगतीक लबदून रावूंक ना. जेजू गलिलियांत आसतना जायते बऱ्यो संगती ताका मेळ्ळ्यो, मान गौरव येरातावन पुरस्कार ताका मेळ्ळो, तरी गलिलियाक तो लबदून रावलो ना. कुरीस किळे ह्या जाग्याक जेरुसलेमा तशी तो पैन आरंभ करता. ताबोर दोंगरार जेजू रुपांतर जाता आसतना तेतून सांगलेलीं उतरां आमी हांगाच आसल्यार कितलें बरें. त्या जाग्याक तो लबदून रावल्लो. आमी पैनार आसतना खंयच्याच संगतेक लबदून रावूंक जायना. दुसरें जावन पैन करता आसतना आमचे शेवट आमी खंडीत जावन मतीन दवरूंक जाय. केदाळ आमी आमच्या जिवितांत शेवट चुकता, आमी आमच्या जिणेंत निराशी जाता. एमावसाच्या वाटेर एक कळीत नातल्या वाटेक ते वचून आसले आनी तांची वाट चुकिल्ल्यान ते दोगशीच निराशी जाले. पवित्र पुस्तकांत एका अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा, एकलो जेरिको सरशी जेरिकोच्या गांवाक पैन करनासलो, एक सूक वाट तो धरनासलो आनी ताची वाट सूक जाल्ल्यान तो सोराच्या हातांत सांपडलो. लुकाच्या धर्मदुतांच्या कृत्या पुस्तकांत आमी पळयता सांत पावलो एक सूक वाटेन तो वचून आसलो, दमास्काच्या वाटेन तो चलून आसलो. एक सूक वाट धरिल्ल्यान तो गोड्यात थावन सकला पडलो. केदाळ आमी जोगती वाट धरनाव आमी खंडीत जावन निराशी जाता. पूण आज आमचो बरोसो सदांच जिवन क्रिस्त थंय दवर, तो आमच्या जिणेचो केंद्र जावं करपाचो. सो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदेर हजर जाता आसतना आमचें पैन आमच्या दिशा सवय आखेर जावं दी आनी त्या शेवटाची तो शेवट मतीन दवर. सदांच आमच्या जिविताचें पैन आमी करूंक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया.